मिसाची सुरवातेक आमी गायन करूया A13 एकलोच आमचो सोमी. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बावतेज, एकलोच आमचो देवा. पवित्रात्म्या वरवीं शांतीच्या बापासा सगळी एकूच जावच्या आमकां आपोवंक हाडल्या. देखून आमी गायता. Eklos amso somi, eklos amso baba, eklos amso baudis, eklos amso deva. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणींनो, पावसाचे दीस हे तरी पासून ह्या सकाळच्या वेळार आमी भावार्थान हो पिलारचो दोंगर जोडल्या. कित्याक आमकां भावार्थ आसा की पाद आज्ञेला उद्देशी देव आमची मागणी आमच्यो गरजो आमकां दितलो म्हूण. तर ह्याच भावार्थान ह्या मिसाचे भेटींत आमी वांटो घेवया. जायते पावटी मनशां देखून आमी चुकल्या. देवाड आनी मनशाद आमच्या चिंतनांनी, आमच्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी आमी वायट आदारलां. तर ह्या सगल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसोणें मागुया. सांगाताक म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Gaglut ko, Sonia, gaglut ko, Krista, gaglut ko, Krista, gaglut ko, Sonia, gaglut ko, Sonia, gaglut ko, Sonia, 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 gaglut ko. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजीं भुरगीं आमकां करून उजवाडाचीं भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलें. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. बोगोर तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमकां सदां जियेशी कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाताक आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. Amen.
आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. आमाजियान बेतलेच्या यादनिकाक इस्रायलाच्या राजाक जेरोमाक असो एक निरोप धाडलो. इस्रायलाच्या घराण्या मोदें आमोस तुजेर कोलपोला. तो सांगता त्या देशाचे आनीक सोसूंक जायना, कित्याक तो अशें सांगूंक भोंवता, जेरोबो तलवारीन मोडटलो आनी इस्रायल आपल्या देशांतावन पयस निर्वाशी जावन वेतलो. आमाजियान आमोसाक सांगलें, हारे बाखणारा, चल, जुद्याच्या प्रांतान परतून वच, थंय तुजो ग्रास जोड आनी बाकीत कर. बेतल्यांत आमकां आनीक बाकीत करूं नाका, कित्याक ते जाजाचो पवित्र जागो राष्ट्रीक देव मंदीर. आमोसान आमाजियाक म्हणलें, हांव प्रवादी न्हय म्हूण प्रवाद्याचो पूत. हांव एक मेंढर राखणो आसलो आनी रुंबोट झाडाचो सांबाळणार, पूण सर्वेस्परान म्हाका हीन राखपांतलो काडलो आनी म्हाका सांगलें, चल, म्हजे इस्रायल पोरजेक बाकीत कर. तो सर्वेस्पराचें उतर आयक. तूं म्हणटाय, इस्रायला विरोध बाकीत करूं नाका. इजाकाच्या घराण्याचेर आड संदेश दिवं नाका. आतां सर्वेस्पर सांगता तें पळय. तुजे बायलेक शारान कोलवंतपण करचें पडटलें. तुजे पूत धुवो तलवारीन मोडटल्यो. तुजो गांव मापून वांटतले. तूंच पोरयां मेले जमनीर मोडटलोय आनी इस्रायल आपले देशस्थान पयस निर्वाशी जावंक वेतलो. देवाचें उतरें. देवाचे वरपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. सगळीं म्हणया, सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. सर्वेस्पराची समोर सोरबोरी जिविताची गोठाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे, नेणट्याची जाणवाय. सगळीं म्हणया, सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. सर्वेस्पराची आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पोश्ट उजळ, दोळ्यांचो उजवाड. सगळीं म्हणया, सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. सर्वेस्पराची भक्ती भोव पवित्र, सदां तोखपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. सगळीं म्हणया, सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. भांगरा परस निर्मेल भांगरावून काळजा ताची आस. मोवा परस पोलेंतल्या मोवावून ओदीक ते गोडवे. सगळीं म्हणया, सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. देव बाप आसलो, जेजू सोवें कुर्सार. आपले वेंगेन परतून घेवच्याक संवसार. मनशांक आपले वेंगेन हाडूंक आतां. दोयेन ताणें आमची आज्ञा केल्या. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजू दुसऱ्या ओड्यार चडलो आनी पोल तोड मारून आपल्या नगरांत आयलो. त्या वेळार अंतुर्नार पडलेल्या एका आरकाराक जेजुसी खाटीर घालून हाडलो. ताचो भावार्थ पळोवन जेजून आरकाराक म्हणलें,
भिवू नाका पुता, तुजी पातकां बोगसुलीं. आनी हें आयकून फुडें थोड्या शास्त्र्यांनी आपणा भितर म्हणलें, हो देव निंदा कोत्ता. ताची चिंतना ओळखून जेजून म्हणलें, तुमच्या मनांत अशें वायट कित्याक चिंतात तुमी? तर आंतल्या खंयचें ओदीक सोंपें, तुजी पातकां बोगसुलीं मनशाक, वो उठ आनी चलोवन वच अशें म्हणूंक. पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवंक ताणें आरकाराक म्हणलें, उठ, तुजी खाट घे आनी घरा वच. आनी तो उठलो आनी आपल्या घरा गेलो. हें पळोवन लोक भिवन आनी मनशाक असली पदवी दिल्या देखून देवाक तांणी वाखाणलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आरेची पिडा मनशाच्या जिवितान कितल्या कोश्टा त्रासाची ती आमी जाणाव, आमी देखला आनी पळयलां. आनी आर जाल्लो मनीस ताच्यान सोंपेपणान चलूंक भोवंक जायना, त्रास जातात. हात आसात पूण हात चलोनात, पांयां आसात पूण पांय चलोनात. आनीक सगळोच तो दुसऱ्यांचेर एके भाशेन डिपेंड आसता, दुसऱ्यांची गरज ताका आसता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता एका आरकाराक ताचे इश्ट जेजूशी हाडटात. आनीक जेजू ताका पळोवन पयलोच म्हणना, उठ, तुजें हातरून घे आनीक चल घरा. जेजूच्यान म्हणोंक जातालें, पूण जेजू तशें म्हणिना. बोलतेंच जेजू ताका म्हणटा, पुता, तुजीं पातकां बोगसुलीं. कित्याक जेजू अशें करता काय? पयले सुवातेर तो सोबीमाजार दाखोवंक सोदतालो की आपणाक पातकां बोगसूची पदवी आसा, की आपूण देवाचो पूत. आनी देखूनच जसो देव पातकां बोगशिता तशेंच आपणाच्यानूय पातकां बोगसूंक जातात. पूण जेजू आनी कितें ह्या लोकांक शिकोवंक सोदतालो. आनी कितें काय? जेजू तांकां सांगूंक सोदतालो की देवाचे नोदरेंत कुडीचे भलायके वून आत्मीक भलायकी चड उंचली आनी गरजेची. देवाचे नोदरेंत कुडीचे भलायके वून आत्मीक भलायकी चड गरजेची आनी उंचली. आनी देखूनच तो त्या आरकाराक म्हणटा, तुजी पातकां बोगसुलीं. कित्याक पातोक मोगाच्या भाव भयणींनो आमची आत्मीक भलायकी विबाडटा. जेन्ना पातकांत आमी जियेता एके भाशेन आमी आत्मीक आरेन धरता. कित्याक पातोक जे बरे संबंद आसलेले देवा सोवें, पेल्या सोवें आनी स्वता सोवें ते मोडून उडयता. आनी जेन्ना पातकांत आमी जियेता देवा सोवें भावार्थान जिवंक, पेल्या सोवें मोगान शांतिकायेन जिवंक आनी स्वता सोवें खुशालकायेन रावंक जायना. एके भाशेन पातोक आमकां आत्मीक वाटेन दवरता. आनी देखूनच जेजू ह्या आरकाराक म्हणटा, तुजी पातकां बोगसुलीं. पयले सुवातेर ताका ताची आत्मीक भलायकेची पेकोवणी तो ताका दिता. प्रितीच्या भावा भयणींनो,
आयज जायतीं जाणां आमी हेल्थ कॉन्शियस, आमकां आमचे भलायकेचें जायत्यांक पडलां. कसलीय पिडा जावं रोखडेच आमी दोतोरागेर वेतांव, ताचो बरो इलाज घेतांव. आमचे कुडीचे भलायकेची जायती काळजी आमी घेतांव. आयज आमकांच विचारुया, आमचे आत्मीक भलायकेचें कितें काय? जितली काळजी आमी आमची कुडीचे भलायकेची घेतांव, तितलीच आनी त्याहून अदीक आत्मीक भलायकेची काळजी आमी घेतल्या काय? जायती पावट मोगाच्या भावा भयणो, ह्या संवसारांत आमी इतलीं गूल जाता, दिसान दीस आमच्या चिंतनांनी, उतरांनी आनी कुरण्यांनी जायते वायट पातोक आमी आदारता. पूण आमकां पातकाचें एके भाशेन इतलें हेजें पडलां की आमकां दिसता की सगळेंच बरें आसा. पातोक मोगाच्या भाव भयणो आमच्या आत्मीक जिवितांत हार हाडटा, आनी हें आमी जायते पावटी ओडकून घेना आनी थंयच आमी तशींच रावंक सोदता. आनी देखून मोगाच्या भाव भयणो आयज देवाचें उतर आमकां आपयता आमच्या आत्मीक जिविताचेर नदर मारूंक. आयज आमी आमच्याच जिविताची चवकशी करुया. आमी पातकाचे आरीन धरल्या काय? पातकाक लागून देवा सोवें, दुसऱ्या सोवें आनी स्वता सोवें आमचे संबंद बिगडल्यात काय? जाल्यार मोगाच्या भाव भयणो आयज हे आत्मीक आरेंतली भायर सरूंक आमी प्रयत्न करुया. आनी हे आत्मीक आरेंतली आमकां मेकळेपण दितलो फकत देव. घडी कुडीच्या दुयेंसांचो इलाज दोतोर करूंक सोदतात, पूण आत्मीक भलायकेचो इलाज फकत देवाच्यानूच करूंक जाता. तोच एकूच दोतोर. आनीक हो देव आयज आमकां जशें ताणें ह्या आरकाराक बरो केलो, ताका पातकांतलो मेकळो केलो, तसोच आमकांय पातकांतलो मेकळो करूंक सोदता. आयज आमी पळयता शुभ वर्तमानांत ह्या आरकाराक ताचे दुसरे सांगाती घेवन आयले. ते हातयारां जाले ताका जेजू सरशी हारूंक. आयज आमकां जी आत्मीक आरीन दवरल्यांत आमकां जेजूशी हाडूंक पवित्र सभा जावन आसा एक हातयार. आनी देखूनच जेजून आपले पवित्र सभेक एक जबाबदारी दिल्या, आनी ती जबाबदारी म्हणल्यार संतानाचो संस्कार, कुमसार. हे कुमसारा वरवीं देवाचे मुण्यारी हातयारां जातात पातक्यांक जेजू सरशी व्हरूंक आनी जेजूचें बोगसोणें तांकां मेळूंक. तर मोगाच्या भावा भयणींनो, आयज आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. आमच्या जिवितांत आमी आत्मीक आरीन दवरल्या जाल्यार जेजू आयज आमकां आपयता एक बरें कुमसार करूंक. जेन्ना आमी बरें कुमसार करता तेन्ना आमकां पिकोवणी मेवता, आत्मीक पिकोवणी मेवता, आनीक आमी बरी जाता. आमची आत्मीक भलायकी परतून आमकां मेवता. पाद आग्नेल मोगाच्या भाव भयणींनो, देवाचो मुन्यारी कसो हेंच करूंक वावुरलो. जी मनशां पातकांत जियेतालीं तांकां ताणें परतून देवा सरशीं हाडलीं. तांकां संतानाच्या संस्कारा उदेशी ह्या आत्मीक आरेंतली तांकां मेकळी केली. तोच पाद आग्नेल आयज आमकां आपयता. आमच्याय जिवितांत पातक सोडून दिवंक, एक बरी आत्मीक भलायकी आमकां मेळूंक. तर आयज मोगाच्या भाव भयण जेन्ना ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता, जेजू जो ह्या मिसाच्या बलिदानांत
आसा तो आमकां हात लावंक सोदता. ओडकून घेवया की आमी पातकांत पडल्या की घोडे आमकांय ही आत्मीक आर आसा आनी जेजू सरशी आमी या आनी तोच जेजू आमकां बरी करतलो. आमेन. मिटवणी वेळार गायन करूया C14 देणी आमची. देणी आमची भेटूंक हाडटा, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मनां तुका ओपिता, स्वीकार करून प्रार्थना मागता. गांवांक उंडो आल्तार हाडटा, नाका चोरूस समर्पिता, आमचें सुख दूख सोंपेटयता, मानून घेवून विनोद करता. आमचो उंडो बदलता, जेजूची कूड तो जातलो, आमकां परतून तो मेळटलो. जेजू आमचें कांसातलो. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या दावाक सर्विसपूर मानून घेवं. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय उबारता. सर्वेस्वरा आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ताई, आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कूड तुवें रुचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा थारोन मेळ्ळोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताड्यान तुका दिन वाजता तुज्या सोंता भोगतांची सोबा. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Powiedz, 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 daj pałacu sobie smutno, sogany są zabawnia, tuż mój Boga, usługi tylko zyskuj, usługi tylko zyskuj. Usługi, 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 tylko zyskuj. Sobie współczyniowy, nie pokazuj. Usługi, tylko zyskuj. Usługi, tylko zyskuj. Usługi, 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 tylko
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत. आपले कुशीन कूस मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलीं पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कुरात. भावार्थाचो Sumia Jesu, ome hondo kadam, ani hikase ye piedam, ti podi tu viva von Jesu, amen tuji ora bogota. बापा, जेजूच्या मोरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शिवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलो लेचो पवित्र सवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमचे गवळी बापा आनी सगल्या यादिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणांचो बोरवांसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिचो पोती भाग्योन चुसे भाग्योन दौर दिता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. Amen. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस
आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सूर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक बणें. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सोवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमची काकलत कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमची काकलत कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. होच तो जेजू जो आमकां पातकाचे आरेंतली मेकळो करूंक सोदता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितोऱ्योचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या कालसांनी शेवताना गायन करुया. D5 भावार्थाचे दोळे. Distanza do mundo, vista da brosora, chega Jesus chegou, pace ci velogo, Baba pace dore.
प्रार्थुया. सर्वेस्वरा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं. हे परी सदां तुका मोगान एकवटून सासनाक तोखता तसलो फोड आमी काडूं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बसूया. प्रितीच्यानो, वातावरणाची कसलीच पर्वा करिनासतना तुमच्यो गरजो, तुमचे आवडे, तुमची मागणी घेवन हे पवित्र जाग्यार तुमी आयल्यात. जंयसर तुमी आयल्यात थंयसर तुमी सुरक्षीत पावची आनी तुमच्या मागण्याक देवान कान दिवचो, हीच आमची मागणी आनी आवडे. एमा नांवाची एक अस्तुरी ल्युकेमिया पिडेक लागून कश्ट सुपुल्ल्या भुरग्याची आवय तिकाय आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. मानिवोत आग्नेल ओचोऱ्याचो सागोर आमच्या गरजांत, त्रासांत, आकांतांत जेन्ना भवारता आमी मानिवोत आग्नेलाक फुडें घालून देवा लागीं आमची मागणी उबारता. मानिवोत आग्नेल आमकां पावता. आयज लॉरेटा गोन्साल्वीस उकासायेतान आमकां अशें कळीत करूंक लायता. म्हाका 2 वर्सां फाटीं जोवडी भुरगीं जल्मलीं, एक बाबा आनी एक बाय. तिसऱ्या दिसाक बाबा अकस्मात चड सिरियस जालो. मल्टिपल कॉम्प्लिकेशन्स जालीं. ताका ICUन दवरचो पडलो. दोतोरान सांगलें वाचपाचे चान्सीस उणे म्हणून. म्हजी सासूमाय व्हड भोक्त मानेवोत आग्नेलाची. ताचेरूच भवाट दवरून नोवेनाचें मागणें सुरू केलें. बाबा बरो जायत गेलो आनी 24 दिसांनी ताका आमी घरा हाडलो. आतां तो सारको बरो आसा. आमी देवाक आर्गां दिता आनी वाखाणटा आनी बराबरूच मानिवोत आग्नेलाक बेगीनच आल्ताराचो मान फावो जाल्या पुरो म्हूण मागता. मोगाल भावा भयणो, हो आमचो भावा भयणाचो भावार्थ तांच्या आकांताक तांच्या पिडेच्या वेळार आमच्याय काळजा मनांनी जायत्यो गरजो, जायत्यो आवडे घेवन हे पवित्र जाग्यार आमी आयल्या. आमचो भावार्थ जिवाड करून हे नव्यानाच्या मागण्यांत वांटो घेवंक उबी रावुया. उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदवेदार देवा, आमच्या स्वर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर ते विचून काडलेल्या सेवकां उद्देशी ओचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवोत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवोत आग्नेलाच्या भाग्यव जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानेवोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंतबरी जिवितान भागीदार जावन दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानेवोत आग्नेलाक भाग्योदाचो मान मेळूंक मागणे. उगडीत काकुतीच्या देवा, उगनीत काकुतीच्या देवा, सोरपट पडून सोरपट पडून तुज्या पांयां सोरशी तुझ्या पांयां सोडशी आमी मागता. आमी मागता व्हडा विस्वासान व्हडा विस्वासान तुजी खुशी तुझी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक आनी आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार करता जाल्यार मानेवोत आग्नेलाक मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान साताचो मान फावो कर. फावो कर. आमचे पवित्र सभेची आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगड परगट उद्देशी उगड परगटणे उद्देशी मागता. मागता आमच्या सोम्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी. जेजू क्रिस्ताचे नावे. आमेन. आमेन. मोगाल बाबा भयणो, जायतीं जाणां आमी पिडींत कश्टावता. बराबरूच एमा ही आमची भयणीक आमच्या मागण्यांत हाडून हे पिडीवंताच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाल आनी काकलुतसार बापा, आमच्यो सोबताय सुसूक आनी आमच्यो दुखी बगूंक ते तुज्या एकल्याच पुताक हे संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी खालतीपणी मागता. हे आमच्या पिडीवंत भावा भयणाचेर बरेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची घोटाय, ओतम्याचें तीरपण, दुखी कोतीनी सोंसणीकाय, भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, करमोग आनी बरेपण भरपूर आसूं.
तांच्या कश्टान तुका ती तुजेर बोवाळ दवरूं आनी तुका ती अनुभव हे परी बाबा भयणाच्या एकवटान सदां काळ जियो आनी संतोशान तुका वाखाणू तुजो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासनाच्या सासना Amen. सर्वेस्वर तुमची सोवे आसूं तुमची सवय आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो Amen. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Sorgar samsaraja Hurdaya Bapa mogaja Asheda Aya tuji porsa Altarash Man patragnela Bolvashan Kudam Varda Bagoy Deva Kalsa Chida Fausalia Tuja Burga Diaskari Sorga Raja Bolvashan Kurtam Varda Bagoy Deva Kalsa Chida Fausalia Tuja Burga Diaskari Sorga